कितें आसलें? म्हणजे डिपार्टमेंटाचे जे जे इश्यू आशिल्ले ते मागीर पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट जायत, लिगल मेट्रोलॉजी जायत किंवा रेल्वेचे इश्यू आशिल्ले मडगांव स्टेशनाचे, आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचे इश्यू आशिल्ले ते सगळे हांव त्या सगळ्या मिनिस्टरां कडेन मिटींग घेवन रिजॉल्व करपाचो प्रयत्न केलो. म्हजे बरोबर खासदार सदानंद तानावडे आशिल्ले, म्हजे बरोबर श्रीपाद नायकी आमचो मंत्री आशिल्लो, म्हजे बरोबर चीफ इंजिनियर, तुगेले प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर हे सगळे आशिल्ले. तातूंतल्यान आमी नितीन गडकरी कडेनय डिस्कस केला. एक म्हणजे ब्रीज जे आमी उतर दिलें की 4थीचे पयलीं आमी पर्वरीचो फ्लायओव्हर लॉन्च करतलो म्हणून ते 10 तारखेक लॉन्च करपाचें नितीन गडकरीन मान्य केलां. आनी ताजे भायर तेन्नाच आमी म्हणलें की आमच्या थोडी कामां जी आमी सबमीट केलीं आहा प्लॅन्ड वर्क्स ते आमकां सँक्शन करचे म्हणून तेंय ताणें आपल्या ऑफिसरांक सांगलां की तांचे बेगींतले बेगीन करून दी म्हणून. आनी एक इश्यू आशिल्लो तो टॉलाचो. ते हांगा मोपा एअरपोर्टा कडेन टॉल चालू करपाचो तांचो विचार आशिल्लो ह्या म्हयन्याच्या. तो हांवें ताका रिक्वेस्ट केला की तें फुडल्या वर्साच्यान तुमी चालू करा म्हणून. आतां मदींच चालू करनाका. ताजेर ताणें आपूण डिसायड करून करतो म्हणून सांगलें. ओके. कितें रिव्यू बी घेतले सर फ्लायओव्हर न्यू? फ्लायओव्हराचो हांव फाल्यां परवा वचून विजीट करतलो. एक्चुअली पळयतो कितें कितें फंक्शनूय ठरोवपा जाय कितें करपाचें. चीफ मिनिस्टरा कडेन उलोवन फंक्शनाचो जागो बी थारलो वता. प्रल्हाद जोशी बी म्हळ्यार सर. प्रल्हाद जोशीक आमकां हांगा कॉन्फरन्स जाल्ली आमची. सगळे कंट्रोलर्स ऑफ वेट्स अँड मेजर्साची कॉन्फरन्स गोंयांत जाल्ली काही म्हयन्या पयलीं. प्रल्हाद जोशी आशिल्लो, मुख्यमंत्री आशिल्लो. तेन्ना ताणें आमकां थोडी एश्युरन्स दिल्ली कितें कितें आमकां स्पेशल इक्विपमेंट, स्पेशल लॅबा खातीर कितें हें तें अजून येवूं नाशिल्लें आमकां, पेंडींग आसा. ताजे खातीर हांव ताका मेळ्ळो आनी ऑन द स्पॉट थंय आपल्या ऑफिसराक आपूण सांगलां की आपणें एश्युरन्स दिल्लें कॉन्फरन्सा वेळार हें दिवपा जाय म्हणून.